गोंयच्या लोकांक उदरगत जाय, पूण सैमाची नाशाडी आनी लोकांचे भलायके कडेन धोको निर्माण करूंक नाका। बेतूल 2016 सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक त्या वेळावयलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकारान खर विरोध करून काम बंद उडयल्ले। पूण आता हो प्रकल्प परत फाटल्या दारांतल्यान येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। आमचे पोट फकत ह्या दर्याचेर भरता। आमचे कडेन नुस्त्याचो वेवसाय सोडून आनी कसलोच वेवसाय ना। आदीच दर्यात शिणाण्यो, कालवां, तिसऱ्यो मेळटाल्यो त्यो उण्यो जाला। हो प्रकल्प आयल्यार गांव आनी दर्यांतले जीव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत। आमकां हो प्रकल्प नाकाच म्हणून खर विरोध करत आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। 2016 जेन्ना हो सागरमाला प्रोजेक्ट जो नितीन गडकरीन तेन्नाचे आमी शिफ्ट करता म्हणून 2016 एश्युरन्स दिल्ले हे जावचे ना म्हणून आज हे MPA रिवायव करून आज तो रिवायव जालो जाल्यार प्रॉब्लेम हे कोलाचे हे कोल हांगा कोल हाप जातलो। जे आज मुरमुगांव लोक मरता कॅन्सर पेशंट जे कॅन्सराचे जे जायते जावन हे आमचे गांवांत पडटा। तशेंच आमचे फाटल्यान पयले जे नुस्तेकार भाव आमचे जे शिणाणे जोब मागीर कालवां तिसऱ्यो ते नुस्त्या जे ह्यो शेलफिश आज काबार जातले ते येयले जाल्यार। तशेंच आज हांव आमचे केपेंचो आमदार काँग्रेसाचो बेल्टन डिकोस्टा ताजे कडेन उलयला एंड ही हॅज एश्युअर्ड दॅट ही इज गोइंग टू फायट टूथ एंड नेल against this project. So we will not, as on behalf of the Congress party, we will not let this project come here because this project is not for locals. It is for crony capitalists. So तुम्ही एका oppose करतले येल जाल्यार 100% we will oppose it. पहिले करतले आणि फुडें करतले। तशेंच आज कॅप्टनानूय सांगला आमचे खासदारान जे दक्षिण गोंयचे खासदारान बाब कॅप्टन रियातो फेर्नांदीसानूय सांगला पयलेय ओपोज जाल्ले आतांय आसतले आनी मुखारय आसतले। एक न्ही आमी सामकी आमची फिशींग कम्युनिटी आहा इतली आमची धाकटी बोटकार आमी आनी व्हड्याकार आहा आमी सामके काबार जातले आनी आमकां पर्याय ना। आमी खंय धांवपाचें आनी खंय कित्याक आमचे कडेन शेतां भाटां कांय ना। आमी डिपेंड ऑफ दर्याचेर हे तर हांगा हाडून तर घालीत कोयल जावं सागरमाला हाडत जाल्यार आमी रावचे ना हांगा सोंपलें म्हणपाचें कळ्ळें न्ही। हेचे पयलीं तुमी ओपोज केल्लो येल तेन्ना खूब फावटी ओपोज केला पोर्ट इला तेन्नाय ओपोज केला आमी आनी आतां कोयल कितें हाडटा म्हणून आज आमी न्यूजाचेर आयकलां की आतां आमकां आमचो कोयल बीन कांय नाका। सद्याक आमकां आमचे परिस्थिती अशी जाल्या की आमी नुस्तें सद्याक कमी जाला आनी आमचे वायट दीस येयले येवपाचे दिसा। ओके जे हे तुमी आतां तिसऱ्यो कालवो काडटा ती मेळटा तुमकां काडपाक ते जाय जाल्यार आनी सामकें आमकां मेळचें ना कित्याक ह्या वर्सा आमकां ते तिसऱ्यावे पडोंक ना कालवाय पडोंक ना कित्याक ह्या वर्सा असो पावस पडलो की ते तिसऱ्या जल्माक म्हणून येवकूच ना। एक टायमार आमचे तिसरे बेतलातले तिसरे म्हणून फामाद जातले कित्याक पोरूची तिसरीच काडटा इवन कालू पासून आमचे पडले ना ह्या पावस म्हणटा एका तुमी ओपोज करतले आमचो आसतलो फूल ओपोज आसतलो बेतूलकारांचो। सागरमाला म्हणून पोर्ट पळय येवपाचो आसा ते फिशरमॅन पळय आसात तेमकां त्रास जातले कित्याक धाकली होडी घेवन पळय ते पाक वयतात काटाळे घालतात न्हय तेमकां त्रास जातले आनी तिसरी आसा जावं हे डॉलर आतां येवपाक वचपाक त्रास जातले कित्याक तोंड हे पळय आहा रिवर आनी माउथ ऑफ द रिवर थंय ते रूम काय ना न्हू आयशीर आहा त्रास जातले आनी आमी अशें आयकले खणगोणे न्हंये ते सायडीन ते पोर्ट हे करपाक म्हणून कित्याक न्हंये पळय आहा न्हंये ते फटियार म्हणून एक दोंगर आहा पळय पाणयात थंय तो पोर्ट बरो जाता आनी थंय लोकसंख्या ना। आतां हांगा तर पोर्ट केलो जाल्यार ते आमी कोळशाचो पळय तो दोंगर आहा काळसाण ते आमी खावची पडटली सिटीत येतली। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।